सध्या इलेक्ट्रिक व्हेकल म्हळ्यार ईव्हीची मागणी वाढत आसा. सद्याक वट्ट गाडयांच्या विक्रेचो 18% वांटो ईव्हीचो आसा. मात गोंय ईव्ही खातीर तयार आसा काय? साबार सरकारी खात्यांनी लेगीत इलेक्ट्रिक व्हेकल्स घेवपाची तयारी चालू आसा. मात गोंयांत ईव्ही खातीर गरज ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय ना हो एक व्हड प्रश्न आसा. हे विशीं 8व्या विधानसभेच्या 7व्या अधिवेशनात 4 प्रश्न आयले. जे फाटल्या दिसांनी अधिवेशन जालें तातूंत 4 प्रश्न आयले. जी तारुलकर, युरी आलेमाव, केदार नायक आणि विरेश बोरकर हांणी हे प्रश्न विधानसभेत मांडले. या प्रश्नावरवीं मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांत 20,457 ईव्ही आसात. हातूंत 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर आणि कदंबा बशीचो लेगीत आस्पाव जाता. मात ह्या सगळ्या ईव्हीक फावशे पब्लीक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत ना अशेंय बीन दिसून येता. गोंयांत टोटल 38 चार्जिंग स्टेशन्स आसा. तशेंच ही चार्जिंग स्टेशन सगळ्याच प्रकारची व्हेकल चार्ज करता अशेंय ना आणि थंय चार्जिंग पॉयंट लेगीत कमी आसात. सादारणसो हिशोब करपाक गेले जाल्यार एका पब्लीक चार्जिंग स्टेशना फाटल्यान 538 ईव्ही पडटा. हालींच जेन्ना पणजे स्मार्ट सिटीची कदंब ई बस सेवा सुरू जाल्ली तेन्ना सध्या थोड्योच बशी सुरू केल्यात. पुराय 48 बशीची फ्लीट चलोवपाक 13 चार्जिंग स्टेशन्स जाय अशें कदंबान सांगिल्लें. म्हळ्यार दर 4 बशी फाटल्यान एक स्टेशन म्हणजेच वाहनाचे 25% होल्डिंग कॅपॅसिटी. केंद्र सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अँड अर्बन अफेर्सान ईव्ही चार्जिंगा खातीर टोटल होल्डिंग कॅपॅसिटीच्या 20% कॅपॅसिटीची सेमी पब्लीक चार्जिंग स्टेशन बांदपाची तशेंच घर आनी कामाच्या सुवातेर चार्जिंगा खातीर एडिशनल सप्लाय दिवपाचें टार्गेट दवरला. तशी सादारणशी रिक्वायरमेंट आसा जर चार्जिंग आनी रेंज एन्झायटी उणी करतले जाल्यार. हे विशींचो आमी आनी एक प्रोग्राम केलो, ताचे लिंक आमी डिस्क्रिप्शनात दिता, तो मुद्दम पळोवचो. ह्यो दोन्ही गजाली कन्सिडर करून कंपॅरिजन केले जाल्यार गोंयांत जे चार्जिंग स्टेशन्स किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते बऱ्यापैकी उणे आसा अशें दिसून येता. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडले चार्जिंग स्टेशनचे हे विज्युअल्स पळयात. चार्जिंग करपा खातीर वाट पळोवपी गाडयांची ही लायन पळयात. विधानसभेत मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण नोव्हेंबर 2022 फास्टर एडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड अँड इलेक्ट्रिक व्हेकल्स म्हळ्यार फेम 2 येवजणे खाला डिझायन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर तत्वाचेर 40 चार्जिंग स्टेशन्स बांदपाक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वायट केल्ली. डिझायन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर हो एक प्रकारचो पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिप मॉडेल असून जातून खाजगी कंपनी प्रोजेक्ट डिझायन करता, बांदकाम करता, फंडिंग करता आणि काय काळ चलयता आणि उपरांत सरकाराक ट्रान्सफर करता. ह्या 40तली 10 पणजे शारांत येतली जी GOBP हांकां दिल्ली. तशेंच IPSCDL म्हळ्यार इमॅजिन पणजे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड हांणी आनीक 30 चार्जिंग स्टेशन बांदपा खातीर GOBP हांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो. तशेंच कोणाचोच एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट येवंक नाशिल्ल्यान उरिल्ले 30 चार्जिंग स्टेशन बांदपाक PSUक दिल्ली. हातून महाप्रीत हांकां 10, IOCLाक 5 आणि CESLाक 15 चार्जिंग स्टेशनाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिला. ही पळयात हाची लिस्ट. पणजेत जावपा आशिल्ल्या 40तली सध्या फक्त 6 वर्किंग आसात अशें आमकां दिसून आयले. नमस्कार, आम्ही सद्याक आसा डॉन बॉस्कोच्या कुशीक जो पेट्रोल पंप आसा तेज्या थंय आसा आनी थंय तुमी म्हाज्या वाटेन पळोवंक शकता की ओलाचो चार्जिंग स्टेशन आसा. ह्यो ओलाचो चार्जिंग स्टेशन फक्त जी ओलाची गाडयो आसा ताज्याच खातीर आसा आनी जर कोण पयसल्यान ट्रॅव्हल करता मडगांव म्हणा वा म्हापसा म्हणा जे हेर वाठारांतल्यान कोण ट्रॅव्हल करता आनी पणजे जर तांकां ईव्ही आपली गाडयो चार्ज करूंक जाय जाल्यार तेंच्यांनी जे डॉन बॉस्कोच्या कुशीक जे एक पेट्रोल पंप आहा थंय ओला चार्जिंग स्टेशन आसा थंय येवन चार्ज करूं शकता. त्या भायर पणजेन जितले चार्जिंग स्टेशन आसा ताची आमी तुमकां म्हायती दितली. तशेंच आतां सद्याक आमी जे बाल भवनाच्या ऑपोजीट जे तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता ते एक चार्जिंग स्टेशनाचें स्टँड आसा अशें दिसता, पूण हांगा जे चार्जिंग स्टेशन आहा ते इन्स्टॉल जावंक ना अजून. तशेंच आमी जे एथराचें स्टेशन आसा कांपालार तें तुमकां दाखयता. हे फक्त जी एथराची गाडयो आसा तेज्याच खातीर आसा आनी जे कोण ट्रॅव्हल करता एथराच्या गाडयेन तांच्यांनी जे इंडोर कांपाल हांगा जे आहा थंय येवन हांगा गाडी चार्ज करूं शकता. तेच्या पयलीं आमी तुमकां जेन्ना डॉन बॉस्कोच्या फाटल्यान दाखयलें जे ओला खातीर आशिल्लें आनी हे फक्त जी एथर गाडयो आहा ताच्या खातीर आसा. हांगा स्टारबक्स तशेंच स्टारबक्सा कडेन जर तुमी येयले जाल्यार हांगा एक चार्जिंग स्टेशन आसा. सो हांगा तुमी जे 4 व्हीलर आसा ती चार्ज करूं शकता. त्या भायर हांगा जी चार्जिंग स्टेशनाची चार्जिंग पॉयंट आसा तो टाटा पावरान दिला. सो हांगा जे तुमी चार्जिंग करूं शकता खंयच्यो गाडयो. सो तुमी लक्षात घेवचें की पणजे जे चार्जिंग स्टेशन आसा ते खंय चार्जिंग स्टेशन आहा ते आमी तुमच्या मुखार दवरला. तशेंच जी 30 चार्जिंग स्टेशन PUCक अलॉट केल्ली तातूंतली अजून एकूय सुरू जावंक ना अशें विधानसभेत दिल्ल्या लेखी उत्तरान कळटा. 2022 ते 2024 सुमार 2 वर्सां काय काम न जावप ही एक गंभीर बाब आसा.
तशेंच ह्या 2 वर्सांत सरकारान हाचेर फॉलोअप कित्याक घेवंक ना हाचेर लेगीत प्रश्न उपरासता. खास करून जेन्ना सरकार ईव्ही खरेदीचेर भर दिता मात चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक कित्याक सिरियस ना. हो ईव्हीचो आंकडो वाडला आनी ह्यान फुडें लेगीत वाडपाचो आसा, तेन्ना हाचेर बेगोबेग विचार जावप तशेंच चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जावप गरजेचें आसा.